फेस्ताच्या फेरयेच्या पैशांचे गुड्डुलेसांव करपी मडगांव नगरपालिकेचो कारकून योगेश शेटकारान आनीकूय लोकांक तोपी घाल्ल्याच्या प्रकरणां मुखार आयल्यात। दिसाक 1000 रुपया मेळोवन दिवपाचे हायस दाखोवन योगेश शेटकारान बांबोळे रावपी अर्जुन सुतार हांका 1 लाखांची तोपी घाली। नोटिस डाला उधर पंजी में आया, ऐसा ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट करो, तुमको डेली 1000 रुपये देगा। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आया नहीं। घर पर गया, उनका माँ बहन रोने गया, मैं बार बार गया नहीं, लेकिन लोग आए थे, आए इधर वापस। इतना हुआ। कितना पैसा दिया आपने? 1,05,000 दिया। ओके। कैसा कैश दिए थे क्या? कैश नहीं, बैंक ट्रांसफर, NFT। ते 5 लाख असं गुंतव की तुला महिन्याला 90,000 रुपये देतो असं सांगतो। आम्ही काय घेतलं नाही, सोनं ठेव घरा बायकोचं तुला हे करतो। आम्ही काय तयार झालो नाही। मग 2 वेळा आला तो आमच्या घरी। सोनं कशासाठी? म्हणजे तुमच्या स्कीममध्ये ना 5 लाख पाहिजे ना, अजून हे सोडून पाहिजे होतं, मग दिले नाही। अजून पैशाची मागणी करत होतं, मग नाही दिले। आता ताकाय बी हो योगेश शेटकर म्हण आसा, ताकाय बी आनी फसयल्लो आसा। सो ती कंप्लेन घेवन आमी आयिल्ले ताका आदार करपाक। बेसिकली ताजे कडेन 1,05,000 रुपया घेतल्या ऑफिशियली थ्रू बँक ट्रान्सफर। एकदा 75,000 आनी एकदा 30,000 अर्जुना कडेन घेतल्या तेणी। आनी एक स्कीम आसा म्हण, आनी ती स्कीम कशी, ताणी ते 1 लाखाचेर ताका प्रत्येक दिसाक 1,000 मेळटलो म्हण फॉर नेक्स्ट 1 इयर। आतां 1,000 तेणी दिलो 2022 12 मंथ्साचो लॉक इन पिरियड म्हण सांगलें तेणी ताका। आनी ते लॉक इन पिरियड जालें म्हणटकीर 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड जातकीर मागीर 1,000 प्रत्येक दिसा ताका मेळपा आशिल्लो। आनी मागीर आनी 1 वर्स जातकीर तो 1 लाख परतून ताका रिटर्न करपाचो। ही ताणी ताका स्कीम दिवन एक फटयल्लें आसा। कित्याक आज 2 वर्स मायज जावन गेली, पूण ताका 1,000य मेळूना, ते 1 लाख आनी ते सोडूच। आनी मेन सामकें चड इंट्रस्टिंग म्हणलें जाल्यार हो योगेश शेटकर एक गव्हर्मेंट सर्वंट, म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ, दुसरो बॅकग्रावंड कडून येयला। सो त्या खातीर तो आज आयला हांगा रेजिस्टर करपाक, आनी तेणी सगळे डॉक्युमेंट्स सबमीट केल्ल्या, कॉपीज अलॉंग विथ द कंप्लेन लेटर।